सोरो घोटाळ्या उपरांत भाजपान आतां केजरीवालाच्या सरकारी बंगल्यावेल्यान आम आदमी पार्टीक टार्गेट करपाक सुरवात केल्या. देखून आपाचे फुडारी सध्या चाळवल्यात. भाजपान आमच्या केंद्रीय फुडाऱ्या आड बेठोच बोवाळ करचो न्ही, कापासतात आसा जाल्यार ताणें केजरीवाला आड केल्ले आरोप सिद्ध करून दाखोवचे. आम आदमी पार्टीचो गोंयचो फुडारी वाल्मिकी नायकान भाजपाक आव्हान दिलें. इतले तांचे कडेन एजन्सीज आसा, सगळे एजन्सीचो ताणो गैरवापर केल्लो आसा. पयलीं हो लिकर स्कॅम म्हणून आतां 1 वर्स चलयलो. पयर आमी एक पीसी घेतल्यान दाखयल्या की कोर्टानूच सांगलां की 1 वर्सा नंतर इतले 100 ऑफिसर्स, CBI, ED सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो एजन्सीचो वापर करून ह्या BJPक आम आदमी पार्टीच्या अगेन्स्ट ही केस प्रूव्ह सुद्धा करपाक शकली ना. कोर्टानूच म्हणा की दे कॅनॉट बिलीव दॅट दीस इज अ जेन्युइन केस. सो ती आता फ्लॉप जाल्या म्हणून नवी केस काडल्या आता 45 क्रोर्स. आता कितले मोडल्या, कित्याचेर मोडल्या हाजेर कांयच इन्फॉर्मेशन दिना. हे फक्त दुष्प्रचार करता. आणि डेफिनेटली चीफ मिनिस्टरान पयलींच्या ज्या घरान रावतालो ताजे सिलींग पडटाले, म्हणजे ताजे रूफ सकयल पडटाले. ताजे आवय बापूय रावता त्या बेडरुमान सुद्धा वयल्यान ताजे हे पडून तांच्या लायफाक धोको आशिल्लो. PWDन दिल्लीच्या डिसायड केलें. दे सेड दॅट इट इज एन अनसेफ बिल्डींग, ही नवी बिल्डींग बांदची म्हणून. सो दॅट बिल्डींग वॉज न्यू हाऊस वॉज बिल्ड. पूण ताका कितलो खर्च केला आनी तातूंत स्कॅम कितें आसा हें भारतीय जनता पार्टीन सांगचें न्ही. आनी तांचे कडेन सगळ्यो एजन्सीज आसा. लेट देम प्रूव्ह द स्कॅम. They have not been able to prove the liquor scam, and I'm sure there is absolutely no scam in this house. आणि हे जे CM रेजिडेंट्स आसा, हे कितें अरविंद केजरीवालान आपल्या नांवार रेजिस्टर केल्लें घर न्ही. आज अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर आसा, फाल्यां BJPचो आसूंक शकता, काँग्रेसीचो आसूंक शकता. ते ह्या घरान रावतले. इट इज अ गव्हर्नमेंट रेजिडेन्स, नॉट अरविंद केजरीवाल्स रेजिडेन्स.